थोड्या येवकार आयज आमी आसा चिंबला आनी ओल्ड बायपास आसा त्या जंक्शनाचेर आसा. हे सामकें क्रिटिकल जंक्शन जाल्लें आसा. खूब फावटी हो इश्यू हायलायट केल्लो आमी लेटरां केली. आता 24 तारखेकूच लास्ट म्हळ्यार नोव्हेंबरान आमी कलेक्टराक लेटर केले, मागीर लेटर केले, पंचायतीक लेटर केल्लें आसा. पंचायतीची रोड एंड सेफ्टी कमिटीक तेकाय बरयल्लें आसा. ग्रामसभेन हो इश्यू काडलेलो आसा. पण तरी पूण जेन्ना आमी डोर टू डोर करताले, हे वाड्यान चिंचे वाड्यार आनी मानासवाड्यान डोर टू डोर करताले आनी हे सायडीक चिमला डोर टू डोर करताले, तेन्ना खुबश्या लोकांनी आमकां होच इश्यू सांगलो की हो तुमी सॉल्व करपाक जाय, हो तुमी हायलायट करपाक जाय म्हणून. आयदन परत हो इश्यू हायलायट करपाक येयला. कित्याक चारूय सिग्नल हांगसरले ओल्ड गोवा येता तेन्ना, मागीर तुमी सेकंड तेन्ना हांगा चिमलाच्यान येता रिबांदरच्या येता तेन्ना चारूय सिग्नल ते ट्राफीक सिग्नल्स आसा ते ऑपरेट जायना, नॉन फंक्शनींग आसा. कितलेशे 2 म्हयने मायज जाले, कितलेशे म्हयने जाले हो फंक्शन करना. एक रिजन आमकां मेळटा. लोक सांगता की जो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो, जो ट्रॅफिक जो कोण मॅनेज करतालो, सरकार ताका दिवपाक पयशे ना म्हणून. सरकाराकडे ताकडे पयशे ना म्हणून. सरकाराक इतले व्हडले होर्डिंग्स लावपाक, इतले संपूर्ण गोंयांत मागीर ते सरकार तुमच्या दारी आनी व्हडले इव्हेंट्स करपाक पयशे आसा जाल्यार हे सादेन ट्रॅफीक सिग्नल जे बेसीक एम्युनिटीज लागतात गाडी चलयतना लोकांक ते जाय आसता. व्हेरी इम्पॉर्टंट. 2-3 वर्सां पयलीं हांगा एक मेजर एक्सिडेंट जाल्लो, डेथूय जाल्ली आसा. 7 जाणांचो व्हडलो एक्सिडेंट जाल्लो. तेन्ना खंय ना खंय ते सिग्नल घातलेले. पण तरी पूण तेजे नंतर काय हेचे मेंटेनन्सूच ना. नॉन ऑपरेट कितलेशे दीस जाले, कितलेशे म्हयने जाले. मग आमी ओके हेजेर रावपाक ना. आमी परत आतां कलेक्टराक आनी आपले ट्रॅफिक परत एक रिमायंडर धाडटले. जाता जाल्यार बेगीन हेंच्यांनी करपाचें. कित्याक लोकांक भरपूर त्रास जाता हांगसर. केन्ना एक लास्ट 2-3 आठवड्या पयलींच आमचे भुरगे जावन एक्सिडेंट जावन हांगा पडलेले. सिग्नल ना म्हणून ते झूक करून गाडी क्रॉस जाल्ली आनी ताका मारलेली. ते पेपराक रिपोर्ट येयल्लो तसो. एक खंय ना खंय तरी चेंज सारकें जावपाक जाय.